फायनली सरकाराक खंय तरी जाग आयली जो लोकांक आज लोकांचो विजय आसा. इट्स अ विक्ट्री फॉर गोवा, फ्युचर ऑफ गोवा. आज एक दिसून आयलें की सरकार नमता, फक्त तांकां नमोवचें पडटा आनी ताचे खातीर एक वेगळें स्टेप घेवचें पडटा, एक रेवल्युशन बिल्ड करचें पडटा. तें रेवल्युशन जे एक्टिविस्टांनी स्टार्ट केल्लें तातूंत भितर जर हांव येवन हांगा तांच्या सायडीन बसून जें उपोशण केलें आनी द वे पीपल गॅदर्ड अरावंड, द वे पीपल सपोर्ट केम इन, ब्लेसिंग आयलें, मोग आयलो, फूल गोंयांतल्यान जे लोक हांगा येवपाक लागले आनी गोंयच्यान सपोर्ट येवपाक लागलो, ताजो विजय आज. सरकारान नमतें घेतलां. आतां विशय आसा की डेमोलिशन केन्ना जातलें. आतां पंचायतीन डिसिजन घेवचें पडटलें कारण डायरेक्शन सरकारा कडल्यान डेमोलिशनाचें आयलां. हें डिसिजन पयलीं येवंक शकतालें. हाका वेळ लागलो कारण प्रोबेबली सरकाराक दिसलें की हें सदां भशेनचें हाजें कांय जावचें ना. पण आज जो मोमेंट बिल्ड जालो ह्या फाटल्या 5 दिसांनी, तो जर कळलो जाल्यार सरकाराक कळून आयलें की आपली चूक खंय तरी आपूण सुदारपाक जाय आनी तें केलां. आतां तें ऑर्डर आमच्या हातांत अजून पडूंक ना की पळोवपाक जाय कितें आसा ती आनी कशें आसा ती. ताजे वेळार डिसिजन घेतलें की फुडें कितें करपाचें तें. तुमचो आतां डिसिजन कितें आसा? हय, तोच ती ऑर्डर हातान मेळ्ळ्या उपरांत डिसिजन घेवया की कितें करपाचें तें. कारण डेमोलिशनाक प्रोबेबली प्रोसिजर फॉलो करचो पडटलो. पण एक वेलकम डिसिजन आयलां, दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ दॅट ऑर्डर. एंड सरकाराक खंय तरी बुद्द आयली, देवाची कृपा जाली. सेंट फ्रांसीस झेवियरान प्रोबेबली आमकां ब्लेसिंग दिलें, गोंयाक ब्लेसिंग दिलें आनी गोवा इज अ व्हेरी blessed state that way. Problem is we have cursed governments, or rather we have governments which is a curse to Goans, and time and again probably they keep forming the government which is not in the interest of people. But आज लोकांनी आपलो पावर दाखयलो, probably आज देवान आपलो पावर दाखयलो. लोकांकय एक बुद्द जाली की ह्या गोष्टीक तुमी एकठांय जावपाक जाय आनी लोकां कडल्यान तो मोमेंट जावन ज्या सरकाराच्या प्रेशरान जी ऑर्डर आयल्या पळय, इट्स अ व्हेरी वेलकम थिंग फॉर गोवन्स. हातूंतल्यान एक गोश्ट दिसून येता की गोंयकार जागो जाला आनी गोंयकार जेन्ना जागो जाता न्ही तेन्ना व्हडले व्हडले गजाली तो घडोवन हाडूंक शकता. सो आतां फक्त डिसिजन घेवपाचें उरलां की वेदर आय शूड ब्रेक दीस फास्ट ऑर नॉट बेस्ड ऑन चॅकिंग आउट वॉट वील बी द फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन. जे आमचे बाकीचे एक्टिविस्ट आशिल्ले